सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट खेरीत भाशेन आमच्या दोतोनीची उक्तावणीची भेट देवा कारगां दिवया, दिनवासुया आनी ह्या सगळ्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज आमची संदेशकान सांजच्या मिस्किता आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज बाबार्ताची दिवटी पेटयता आल्त दाबोली जोस्फीन वाज आनी तांच्या गोरब्याचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आनी ह्यार सगळीं आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल इश्टानो, आयज आमी आमचे फिरगोजेन दोतोनीच्या वर्साची दोबाजीक उक्तावणी करता. बोरवाचो आमकां फटयना हो विशय मनान दवरून आमी आमच्या जिवितान तशेंच जेजूच्या मोळ्यान बोरवाशाची यात्रेकारां जावया. भाग्यवंत पावलून रोमकारान बरयलोल्या 5वे चिटीन 6वे वळींत अशें म्हणटा, हो बोरवाचो आमकां फटयना कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. देव जावन आसा उजवाड आनी मोग. तर आमच्या जिवितान आडकोडी वो प्रश्न येतात तेन्ना देवाचेर आमचो खोल बावाट आनी विस्वास दवरून आमची यात्रा तांकूंक देवाचो आमकां उलो. बोरवाशाची यात्रेकारां जावंक जेजूचो बोरवांचो दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां कृपा मागूंक ह्या मिसांत शिताबेन वांटो घेवया. प्रिच्या भुरग्यांनो, आयज आमचे दोतोनीचें वरस सुरू करूंक काय बरो आमकां दीस. जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक परब, पवित्र मिसाची भेट. आनी पवित्र मिसाची भेट म्हणल्यार आमच्या क्रिस्ती भावार्थाची एक मुखेल भेट. द क्रिश्चियन वर्शीप. ही क्रिश्चियन वर्शीप जी आसा ताची तेंगशी आमच्यान म्हणपाक जाता. देखून परतून परतून आमी ह्या मिसान येता तेन्ना जेजूशी येता, जेजूक घेता, जेजू भाशेन जाता. तरी आसतना जायते पावटी हें मोल समजूंक आमी चुकल्या. दोतोनीच्या वावरान आमी हें शिकूंक चुकल्या. असल्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. खुरीस. आमच्या महादोम प्रांताचो उत्सवीक वर्साचो खुरीस 198 लांकडाचे कुडके घेवन तयार केला. ताचो समज म्हणल्यार गोंय दामावाच्यो 198 इगोर्जो आनी वस्ती कोपेलां. हो खुरीस जेजून आपल्या तारुणीक मोन्ना वरवीं मोनीस्कुलाक दिल्ल्या हालोनांत असल्या बोरवाशाची जिवाल खुणा. किर्णां. खुर्सांतल्यान भायर सोडटलीं किर्णां खुर्साचेर नदर थिरावन ह्या समाजांतल्या तोरेकवार मनशांक आनी रोचणेक बोरवाचो दिवचे मिसाव खुणायतात. तोरेकवार रुपकां. पिडेस्त, दुर्बळ, स्थलांतरी, ओपांगूळ, तोरणाटी, रोचना, म्हातारी आनी कुटुंब. ह्या समाजांतल्या तोरेकवार मनशांक आनी रोचणेक कोणाक खुर्सांतल्यान पोरजोळटलो बोरवोसो दिवचो हाची आमकां निवळ जाग दिता.
वरिश्ठ लारा. दोतोनीचें मुन्यारपण फुडें व्हरतना खुर्सा मोडी आसलोली वरिश्ठ लारां जिवितान येतोल्या अवघडायेचो आमकां उगडास करता. पूण खुर्साक जोडलोलो नांगोर असले परिस्थितीन होच खुरीस आमच्या जिविताचो नांगोर करूंक आमकां भरवसो दिता. वादळ मोड. जिवितात वादळ मोड येता तेन्ना आमी निराशी जालाव आनी तुज्या बोलार दुनिया आमी पातयोंक चुकला. सोम्या काकुतकर. सुम्या काकुतकोर. पिडेवंत वो दुर्बल मनीस. पिडेक लागून दुर्बलकायेक लागून पिडापीड भोगूंक पडटा तेन्ना जिवाच्या आड चिंतना मनांत येवंक दिल्यांत दोनिया बरवशाचे किरणां आमच्या काळजाचेर घेवंक ना. क्रिस्ता काकलुटकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. दिमी रावून हात जोडून देवा लागीं मागतलो मनीस. जिवितांत मागण्याक पयलो वयलो जागो दिवंक आमी विसरल्या. मिसाचो आनी संस्काराचो फायदो काडूंक आनी तूं दाखयता ते रस्त्यार चलूंक दोनिया आमी फाटीं सरल्या. सोम्या काकलुतकोर. सुम्या काकुतकोर. आनी सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सगळीं व्हडल्यान गावया. महिमा देवा उंचर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया देवा बाबा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभव बापाचो आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता. सोम्या देवा देवा देवाची संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे आयकून घे. पवित्र आत्म्या सांगाती
प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवणारा, तुज्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक हो अजापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडून दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडूय. अशें तुजे सोडवणेचो फोड आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी ओदीक ओदीक बरों. हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी मेल्किसेदेकान सालेमाच्या राजान उंडो आनी सोरो हाडलो. तो भोव वर्त्या देवाचो यादनीक आसलो. ताणें आशिर्वाद घालून अशें म्हणलें, भोव वर्तो देव, स्वर्गा आनी पृथ्वीचो रोचणार, अब्रामाचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुज्या दुस्मानाक तुजें आदीन केलें देखून भोव वर्त्या देवाक वाखाणणी. आनी अब्रामान आपले 2 ग्रेस्कायेचो दावो वांटो ताका दिलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. Melchizedeka pori eklots eklo, yadnik tu sasna sasnak. Portun moria. Melchizedeka pori eklots eklo, yadnik tu sasna sasnak. Moja somia sorvespurace utor he, moja uzvia atapos. Tuja dusmanak, hau tuja paya tora kaltau. Sobab. Melchizedeka pori eklots eklo, yadnik tu sasna sasna. Sionataun sorvespor raspodveci petkati tuja hatan dita. Tuja शोत्रू voi razvot soloi. Zobab. Melchizedeka pori eklots eklo, yadnik tu sasna sasna. Solmatan tu raza, povitrtaen porzorit, fantiadit dovavori tu kave zoldila. Zobab. Melchizedeka pori eklots eklo, yadnik tu sasna sasna. Sorvesporan soputila, dile utoto podolzona. Melchizedeka pori eklots eklo, yadnik tu sasna sasnak. Zobab. Melchizedeka pori eklots eklo, yadnik tu sasna sasnak.
बागयोन पावलून कोरीतकाराक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, सोम्या कडली जी हांवें शिकवण घेतली तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्याक जेजू पोरादीन केलो ते राती ताणें उडो घेतलो, देवाक दिन वाचून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पुंची, हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें पिवण पात्र घेतलें आनी मोडलें, हें पिवण पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. तुमी तांतलें पियेतात तितले पावटी तें म्हज्या उगडासाक करात. कित्याक तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पिवण पात्रांतलें पियेतात तितले पावटी सोमी येपर्यान ताचें मरण तुमी परगट करतात. देवाचें उतर हें उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो. भुरग्यांनी सगळीं बरे भाशेन उबी रावया, आमचे हात जोडया. शुभ वर्तमान आतां आमी आयकूंक वेता. चित दिवन हें शुभ वर्तमान आयकुया. सुरवेस्पोर तुमचे सवय आसूं, लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू देवाच्या राज्या विशीं लोकां लागीं उलयतलो आनी कोणाक बरें जावची गरज आसली तांकां ताणें बरी केली. दीस पडटोच वेळ जालो आनी 12 जाणांनी लागीं येवन ताका सांगलें, सरभोंवती न्हंगरांनी आनी ग्रामांनी वचून बिराड सोदून आपणाच्या जेवणा खाणाचें पळोवचे खातीर लोकांक धाडून दी, तर आमी हांगा एक सुरेश सुवातेर आसा. आनी ताणें प्रतिपाळ केलो, तुमीच तांकां कितेंय जेवंक दियात. पूण तांणी अशें म्हणलें, 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो काडून आमचे लागीं आनी कांयच ना. आमी वचून ह्या सगल्या लोकांक पुरोशें जेवण विकतें घेतल्यार बी जायत. तर सुमार 5,000 दादले आसले. पूण ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, सुमार 50च्या जोम्यांनी तांकां जेवणाक बसयात. ताणें तशें केलें आनी सगल्यांक बसयलीं. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो हातान घेवन स्वर्गाक दोळे लायले, देवाक दिनवासून ते मोडले आनी लोकांक वांटूंक आपल्या शिसां कडेन दिले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके एकठांय करून तांणी 12 पांटल्यो भरल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मेल्कीसेदेका पोरी सासनाच्या सासनाक यादनीक. मेल्कीसेदेका पोरी सासनाच्या सासनाक, तूं सासनाच्या सासनाक यादनीक. ही उतरां आयकल्या तुमी? ही उतरां आयकल्या केन्ना?
आयज मिसाचे भेटेक आयलोल्याक ही उतरां तुमच्या कानार पडल्यान म्हणल्यान तुमी बरयल्ली आहली जाबा बायचो. आनी भुरग्यांनो ही उतरां आनी हें गीत हांवें आतांच गायलां तें म्हज्या कानार परतून परतून सादवता. कित्याक हें गीत गायिल्लें म्हजें ऑर्डिनेशन जाल्लें तेन्ना. आनी दर एक ऑर्डिनेशन जाता याज्ञिकी संस्कारिणी जाता तेन्ना हें गीत गायतात. संस्कारिणी जाल्या उपरांत उगडास करून मेल्कीजेदेका परी सासनाच्या सासनाक तूं याज्ञीक. आनी कोण हो मेल्कीजेदेक? आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां मेल्कीजेदेक एक राजा, मेल्कीजेदेक एक याज्ञीक. आनी मेल्कीजेदेक म्हणटा तो सालेम ह्या गांवचो राजा. मेल्कीजेदेक म्हणल्यार अ रायटियस किंग, प्रमाणीक राजा तो. सालेम म्हणल्यार ज्या गांवचें नांव आसा ताचो अर्थ शांती, पीस. म्हणटूच हो प्रमाणीक राजा शांती हाडपाचो, शांती करपाचो राजा. आमी पयल्या वाचपान आयज कोणाची खबर आयकल्या? मेल्कीजेदेकाची. जाल्यार मेल्कीजेदेकाक कोण भेटलो? आयकला तुमी? कोण भेटलो मेल्कीजेदेकाक? आब्राम. आनी आब्राम कित्याक भेटलो? आब्रामाच्या बाच्याचें नांव कोणाक खबर आसा? हू इज द नेव्ह्यू ऑफ एब्राहम हू वेंट विथ हिम. जेन्ना देवान आपयलो आब्राम चल तुज्या ऊर गांवांतलो भायर सर, तुज्या बापायक सोड, ताचें घर सोड, ताची गिरेस्काय सोड आनी हांव तुका व्हरतां, तुवें यो आनी हांव तुजें एक व्हड राष्ट्र करतलो. काम. आनी आब्राम जेन्ना भायर सरलो तेन्ना ताचो बाचो भायर सरलो. कोण तो? लॉट. ताचें नांव लॉट. आनी मागीर ते आयले आनी मागीर सेटल जाले आनी आब्रामान लॉटाक सांगलें तुका दिसती पडटा ती तूं पयली काड जमीन आनी मागीर दुसरे वाटेन हांव वेतां. आनीक लॉट गेलो सदोम हांगासर. आनी सदोमान भाव भयणीनो हे 3 जाण राजा, एलोमाचो राजा आनी ताचे बरोबर आनीक 2 जाण राजांनी घुरी घातली, एटॅक केले तांकां आनीक लॉटाक धरून कैदी केलो. आनी तेन्ना आब्राम आपल्या मनशांक घेवन हे 3 जाण राजांनी जाणें आपल्या ह्या बाच्याक कैदी केला ताका सोडूंक आनी तांचेर जैत व्हरूंक ताणें झूज मांडलें. आनी ह्या झुजान तो जैतिवंत जालो आनी लॉटाक ताणें परतून हाडलो. आनी जेन्ना जैतिवंत जावन तो परतून येतालो म्हणजे लॉटाक परतून सदोमान पावोवपाक वयतालो तेन्ना हो राजा भायर सरलो. आपल्या गांवांतल्यान जेन्ना तो येता ताका येवकार दिलो आनी ताका येवकार दिवपाक आयज ताणें कितें केलां तें आमी आयकलां पयल्या वाचपान. आब्रामाक आनी ताच्या सांगात्यांक उंडो आनी सोरो भेटयलो. उंडो आनी सोरो कितें खुणायता? आमी उंडो आनी सोरो मिसाचे भेटेन ओंपता. आनी आयज जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची परब. जेजूचें मांस आनी रोगोत आमकां उंड्या आनी सोऱ्याच्या रुपान मेळटा. जाल्यार हाचो अर्थ वा हाचें कनेक्शन मेल्कीजेदेकान ह्या आब्रामाक आनी ताच्या सांगात्यांक जे जैत घेवन आयिल्ले, विक्टोरियस जावन आयिल्ले तांकां दिल्लो उंडो जो इज्रायल परजेक देवान दिला आनी इज्रायल परजेचें खाण डेली जेवण तांचें दिसपट्टो गिरास उंडो. सोरो खुणायता किरीत भाशेनी खुशालकाय कित्याक आब्राम जिखून आयला. सोरो खुणायता देवाचें जायतीं बरेपणां, एबांडन्स. म्हणटूच ही देणी जेन्ना मेल्कीजेदेक आब्रामाक आनी ताच्या सांगात्यांक दिता तेन्ना हेंच खुणायता आमचें दिसा दिसपट्टें जेवण, आमची खुशालकाय आनी आमकां भरपूर आशिर्वाद. दुसऱ्या राजान सदोमाच्या राजान आब्रामाक भांगाराची भेट दिली, तो जैतिवंत जालो देखून, पूण मेल्कीजेदेकान ताका फकत आशिर्वाद दिलो, उंडो सोरो आनीक आशिर्वाद. आनी ह्या आशिर्वादान आमी आयज हो आशिर्वाद बरे भाशेन आयकला जाल्यार देवाची पदवी आब्रामाचेर आसा आनी हें जैत आब्रामाचें देवाचे पदवेचें. देखूनच ह्या उंड्या सोऱ्याचे भेटे वरवीं
आब्रामाक ताणें हो आशिर्वाद दिलो. भुरग्यांनो आनी आवय बापायनो संदेशकारांनो, आमी दर एके मिसाचे भेटेन येता तेन्ना हीच देणी आमकां फावो जाता. हीच खुणां आमचे मुखार भोव आदीं मेल्कीजेदेक ह्या याज्ञिकान केल्ली. आनी ही खुणां पवित्र मिसाचे भेटेची अशें म्हणूंक जाता. तर ही खुणां जी आमचे मुखार आसा, इट प्रिफिगर्स द युकरिस्ट. ज्या मिसाचे भेटेन आमी दिसाच्या दिसाक येवंक जाता, वो आयताराच्या आयताराक तरी आमी येता. आनी सदांच्या सदां येयत जाल्यार ही देणी भुरग्यांनो आमकां उपट दिल्ली आसा. ती आमी घेवपाक तयार आसा काय ना तें आमचेर दल्ललें आसा. ह्या मिसाक येवपाक आमच्यान वेळ काडूंक जाता काय ना तें आमचेर दल्ललें आसा. आनी बागेवन पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां काय बरो उगडास करता. कसलो उगडास केला? आमकां उगडास केला त्या निमाण्या जेवणाचो. ज्या निमाण्या जेवणार जेजून मिसाची भेट घडून हाडली, याज्ञिकपण घडलें. आनी ह्या निमाण्या जेवणार जेन्ना जेजून होच उंडो आनी सोरो घेतलो, जो इस्रायल परजेक सदांचें जेवण उंडो आनी खुशालकायेचें आनीक देवाच्या बरेपणाची एक खुणां तेंच घेतलें. आनी तें घेवन ताणें देवाक दिनवासलो. आनी ही उतरां जीं आयज आमी दुसऱ्या वाचपान आयकल्यां, बागेवन पावलू कोरिंतकारांक चीट बरोवन जीं उतरां तांकां उगडास करता, हींच उतरां आमी एट द टायम ऑफ कॉन्सक्रेशन, जेन्ना पवित्र संस्काराची संस्कारणी जाता, उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता, ती घडी ही उतरां आमी वापरता. जंय बागेवन पावलू उगडास करता की जेजून हें केलें. ह्या निमाण्या जेवणार आपल्या हातान उंडो घेतलो, सोरो घेतलो, तो मोडलो आनी वांटलो, सोरो सगल्यांक दिलो आनी म्हणलें हें म्हज्या उगडासाक करात. तर हें म्हज्या उगडासाक करात तें आयज पासून आमी करीत आसा. इतलीं वर्सां पवित्र सभा तें करीत आसा, हाचे मुखारूय करीत आसतली. भाव भयणीनो, पवित्र सभा जें करता तें जेजून सांगलां तें म्हणटच ही मिसाची भेट दर दिसाक आमकां फाटीं व्हरता आनी मुखार व्हरता. इट टेक्स अस टू द पास्ट, द हिस्ट्री, रिवर्स. कशे भाशेन जेजूच्या कोश्टांचो मरणाचो उगडास करून, जंय जेजून त्या खुर्सार आपली कूड आमकां ओपून दिली आनी ह्या खुर्सार ताणें आपलें रोगोत आमचे पासत वारयलें, हाचो आमकां उगडास करता. म्हणटच दर एके मिसाचे भेटेन भुरग्यांनो आमी हो उगडास करपाक जाय की जेजू म्हजे पासत मेला, जेजून म्हजे पासत आपली कूड दिल्या, जेजून म्हजे पासत रोगोत वारयलां. हो उगडास जाल्यार हेंच घेवन आमी मुखार वचपाक फुडें कितें. आयज आमी मिसाची भेट भेटयता. ही मिसाची भेट भेटोवन होच आशिर्वाद जो मेल्कीजेदेकान आब्रामाक दिल्लो तो आमी घेता. हो आशिर्वाद घेवन आमी फुडें कितें करता तें आमचेर जण एकल्याचेर दल्ललें आसा. थिंगा आमकां फ्रिडम आसा. आनी हें फ्रिडम, ही सुटका आमी जर तर बरे भाशेन भुरग्यांनो वापरली जाल्यार आमच्यान जायतें बरें करपाक जाता, आमच्यान भाग्योवन जावपाक जाता. एका भुरग्याची खबर सांगता, चायनीज भुरगें तें, ताका लिटल ली म्हणटात. लिटल ली बिकेम एन मार्टर. मार्टर कशे भाशेन जालें? चायनीज थंयसर कम्युनिस्टांचो कायदो चलतालो आनी क्रिस्तांवपणाक वो कसल्याय धर्माक नो चान्स, भितर सरपाक जायना, देवाची खबर करूंकूच जायना, देव म्हणलेलो ना, हें तांचें धोरण. सगळे कम्युनिस्ट जे आसात ते भावपण जी येतात, म्हणल्यार एकामेकाक पावपाचें मनशां मदें, इतलेंच. देव म्हणलेलो आनीक ना. म्हणटच देव कोणें उलोवपाक जायना, देव कोणें शिकोवपाक जायना. आनी तेन्ना क्रिस्तांवपण थंयसर जेन्ना भितर सरलें, लीप चोरयां मिसाची भेट भेटयताले, लीप चोरयां देवाचें उतर परगडटाले आनी ज्या कोणाक खबर आसा, ज्या कोणें मानून घेतल्या ते लिपून मेळटाले. आनी असल्या वेळार एक दीस अकस्मात हे कम्युनिस्ट, तांची आर्मी आसा, सोल्जर आसा, ते आयले. तातूंत आसले लिटल ली. ली म्हणटा त्या धाकट्या भुरग्यान जेजूक आपल्या काळजान घेतलेलो, आपलो पयलो कुमन्यावन घेतलेलो. तेन्ना तावन ते सदां मिसाक वेताले, सदां मिसाक. कित्याक? जेजूचो मोग ताणें अणभवुल्लो.
आनी जेजू लागीं ताणें मागलोलें, जेजू म्हाका तुजे कडलें पयस सरूंक दिवं नाका. आनी हें मागणें तुमी जण एकल्यान तुमचो पयलो कुमन्यांव घेतला तेन्ना मागणें केल्लें उगडास आहा. तुमकां एक एकल्याक सांगलोलें तुजें मागणें कर. आनी तुमी जण एकल्यान घडये मागणें केल्लें. लिटल्ली ताणें आपलें मागणें केलें, जेजूशी केन्ना पयस सरूंक म्हाका दिवं नाका आनी सदां म्हाका हो कुमन्यांव घेवपाक फावो कर. देखून ते सदांच मिसाक येताले. त्या दिसाक ज्या दिसाक हे सोल्जर आयले त्या दिसाक हे लिटल ली आसलें. आनी हे सोल्जर जे आयले तांणी पळयली इगोर जी आसा ती, आनी सगल्या लोकांक ते एक इगोर्जेन बोल्ले. जितलेय जाण हे क्रिस्तांव आसले तांकां धरून हाडले, इगोर्जेन हाडले, बंदी केले. आनी बंदी केल्या उपरांत जो ताबेर्नाकल आसलो, ताबेर्नाल म्हणल्यार जाणात न्हू, ब्लेसेड सॅक्रमेंट काडलो, उगडलो, फोडलो आनी तातूंतली सिबोर काडली. आनी तातूंत जे कुमन्यांव आसले ते सगळे शिंवरायले, जमनीर शिंवरायले आनी सगल्यांक बंदी करून ते गेले. तातूंत आसलो एक यादनीक फादर लूक, ताकाय बंद केलो. आनी हो यादनीक थंय भितर ते बणकणीन रावन बंद करून ताका दवरला. थंय तावन ताच्यान फकत पळोवपाक जातालें की जेजूची कूड शिंवरायल्या, ओकमान ओडलो, सॅक्रिलेज, आनी ताच्यान कांयच एक करूंक जायनासलें. ते सोल्जर हांकां सगल्यांक मारून हो चिड्डावन बडोवन गेले. फादर लूक भितर तावन पळयतालो पूण जेजूक थंयसर जमनी वेलो पडला तो काडूंक जायनासलो. सगळे कुमन्यांव शिंवरायल्ले आनी दूख भोगली ताका. आनी थंय तावन रावन तो फकत मागतालो कशेय भाशेन ही सॅक्रिलेज जी आसा ती बंद कर, स्टॉप दीस सॅक्रिलेज. भाव भयणीनो, असल्या वेळार हें भुरगें लिटल ली सगळीं गेल्या उपरांत, हे सोल्जर गेल्या उपरांत सकाळीं येता, 1 वरभर थंयसर दिमी घालता. सगळे कुमन्यांव पातळल्ले आसात, हात लायना. 1 वरभर दिमी घालता, मागणें करता. आनी आपणाचें मागणें जाल्या उपरांत दिमी घालून बँड जावन आपले जिबेन एक कुमन्यांव काडटा आनी घेता. दोतोनीच्या वर्गांत ते शिकलोलें, भुरग्यांक जी दोतोन शिकयताली हे भाशेन दोतोनीची क्लास जायनासली पूण लिपोन लिपोन तांकां शिकयताली. तांचे टिचरीन तांकां शिकयल्लें की कुमन्यांव सगळ्याहून पवित्र आनी आमी वसूक आमच्यान ताका हात लावपाक जायना, फकत यादनिकाच्यान हात लावपाक जाता. जाका मेल्किजेदेका परी सासणाच्या सासणाक तूं यादनीक म्हूण संस्कारणी दिल्या ताच्यानूच हात लावपाक जाता. आमी कुमन्यांव जिबेर घेवपाक जाय. देखून हें भुरगें दिमी घालून जिबेन कुमन्यांव घेता. तशीच दुसरी वस्त ताचे टिचरीन ताका सांगलोली ती दिसाक फकत एकूच पावटी कुमन्यांव घेवपाक जाता. आतां बदल्लोलें आसा, पवित्र सभेन आमकां मेकळीकाय दिल्ली आसा, हातीचेर कुमन्यांव घेवपाक मेकळीकाय दिल्ली आसा. आनी जरी तर तूं एकाहून सुबेज मिसाक आसा, आख्या मिसाक आसा, जितलेय पावटी तूं मिसाक वेता तेन्ना तुज्यान कुमन्यांव घेवपाक जाता. ते आदल्या काळा वयली दोतोन जाल्यार हें भुरगें ताका हात लायना आनीक दुसरें फकत एक कुमन्यांव घेता, ओगीच भायर सरोन वेता. आनी हें सगळें फादर लूक पळयतालो भितर रावन, बणकणीन आसा थंयसर. आनी ताका भिरांत आसली, जरी तर हे सोल्जर जे चायनीज सोल्जर्स आसात तांकां कळ्ळें जाल्यार ते ताका ह्या ल्हान भुरग्याक चुरचुरे नासतना मारून उडयतले. पूण भितर रावन एक जाप काडिनासतना तोय ओगी रावलो. भुरगें गेलें आनी अशेंच दुसऱ्या दिसाक परतून आयलें. दिसाक एक कुमन्यांव घेतालें. आनी फादर लूक एकदम बरे भाशेन जाणा आसलो सिबोरीन कितले आसले ते 32 होस्ट, 32 कम्युनियन्स थंयसर आसले. म्हणटच 32 दीस ते येव पासून ते कुमन्यांव म्हणल्यार जेजू सॅक्रिलेज जावन ते जमनीर पडलेलोच आसतलो. फादराक दूख भोगताली पूण कांयच करपाक जायनासलें. आनी दर दिसा भावा भयणीनो, भुरग्यांनो, हें लिटल ली आयलें, 1 वरभर मागणें केलें आनी एक कुमन्यांव आपले जिबेन घेवन परतें वेतालें. आनी निमणो दीस आयलो, फकत एक कुमन्यांव उरलोलो. आनी तेन्ना फादर लुकान भितर रावन चिंतलें, जावं सायबा, आयज हो निमणो कुमन्यांव जो आसा तें आमचें लिटल ली घेतलें आनी जेजूक जो अपमान जाला जमनीर उडोवन ताच्या काळजान आसतलो. आनीक तें आयलें, 1 वरभर मागणें केलें, कुमन्यांव आपले जिबेन घेतलो.
आनी तेन्ना भाव भयणीनो, जें घडये आमकां नाका तेंच जालें. सोल्जर भितर आयलो आनी फकत एक फार फादर लुकाक आयकूंक आयलो, ठा काबार इतल्यान. आनी हांसो हे सोल्जर्स आसात तांचो. म्हणजे इतले दीस जे जाल्ले तातूंतल्यान काबार ह्या भुरग्याचो जीव गेलो. असल्या वेळार भाव भयणीनो, हो जो सोल्जर जाणें ताचेर गुडी मारलोली तो बेगीन बेगीन भायर गेलो. आनी घडी ताणें चिंतलें, कितें केलें हांवें, ह्या ल्हान भुरग्याचेर हांवें गुडी सोडली आनी तें मेलें. बेगीन बेगीन आयलो आनी फादर लूक हाका बंदी केल्लो, ताका सोडलो आनी म्हणलें, यू आर फ्री. आनी त्या वेळार ह्या यादनिकान ह्या भुरग्याक जाची मेल्ली कूड आसली ताका मरण वो फायनल बरियल फावो केलो. भुरग्यांनो, हें आमचें सवें जायत जाल्यार कितें जातलें काय? जेजूक पडलेलो आमी पळयता तेन्ना दूख भोगतली काय आमकां? जेजूक पडलेलो आसा जाल्यार हेच भाशेन हे लिटल ली धाकलें भुरगें जें आपली दोतोन शिकलोलें, ताणें दोतोन आपल्या जिवितान घातली आनी जेजूचेर जी सॅक्रिलेज जावपाची वो जाल्ली ती वाटायली आनी जेजूक आपल्या काळजान बरे भाशेन घेतलो. आयज आमकांय दोतोन शिकयल्ली आसा. आयज आमची संदेशकारां भुरग्यांनो तुमकां शिकयतात, तुमची आवय बापूय तुमकां शिकयतात. जायती शिकोवण, क्रिस्ती शिकोवण आमी घेवपाची आसा. ती एक दिसान काबार जायना, वो एक वर्सान काबार जायना. आनी बरे भाशेन आमची दोतोन मांडलोली आसा. कुमन्यावाच्या पयलीं दोतोन, कुमन्यावांक दोतोन, कुमन्याव जाल्या उपरांत दोतोन, क्रिजमाची तयारी आनी क्रिज्म जाल्या उपरांत आमची फॉर्मल दोतोन जी आसा ती काबार जाता. पूण तातूंतल्यान ज्या कोणें क्रिज्म घेतला ती आतां सगलें जाणा अशें न्हू. दोतोनीक आमी सगलें शिकूंक ना, जायती थियोलॉजी आसा शिकपाची. पूण जें कितें दोतोनीन शिकलां तें आमच्या जिवितान आमी व्हड जाता तेन्नाय आमी पाळटले. आवयन बापायन शिकयल्ली जी दोतोन आमकां आसा क्रिस्ती भावार्थाची ती आमी पाळटले. आनी तेन्ना भुरग्यांनो आनी आवय बापायनो, संदेशकारांनो, आमी ह्या भावार्थान वाडटले. तर हें लिटल ली माटर, चायनीज माटर, ताचे भाशेन आमी जेजूचो मोग करूंक, दिसाच्या दिसाक मिसाचे भेटेन येवंक आमकांय आमंत्रण आसा. आनी कित्याक येवचें आमी? आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून कितें केलें तें आमी पळयता. हो लोक जेजूचें आयकूंक येतालो आनी जेजूशींच रावतालो. कितलोय वेळ जावं वचोच नासलो घरा. आनी तांकां कितेंय तरी दिवचें, ती थंयसर घुंवडेन घोडे पडत, कितेंय त्रास जायत, तें आपोसल जें आसा तांकां पडलेलें. आनी देखूनच बेगीन बेगीन येवन ताणें सांगलें, जेजू चल तांकां धाड मातशें, सायबा धाड तांकां बिराड घेवन दी, रातीक वचून तांकां आपल्या जेवणाची तयारी करून दी. आमी हांगासर एकसुरे सुवातेर आसा. वी आर इन अ डेझोलेट प्लेस. हिंगा कोण ना, कोण पावपाचो ना, हिंगा शॉप्स ना, कांय घेवपाक जायना. धाड तांकां गांवांनी धाड. तेन्ना जेजून म्हणलें, त्या डेझोलेट प्लेसाचेर, एकसुरे सुवातेर तुमीच तांकां कितेंय दियात. आनी असल्या वेळार लाचारपण ह्या आपोस्तलांचें आमचे लागीं कांयच ना. फकत हे 5 उंडे आनी 2 मासड्यो काडून आनी कांयच ना. इतल्या लोकांक 5,000 दादले आनी त्या बायलो आनी भुरगीं तांकां मेजीच नासले. आनी आमी जाणा खंयसरूय वेता तेन्ना दादल्याहून चड बायलो आसतात, भुरगीं आसतात. म्हणटच इतल्याय जाणांक जेवण करपाक जाय, तांकां बसयात. 50च्या जोम्यांनी तांकां बसयात. आनी आपोस्तलांनी तें केलें. लोकांक सांगलें 50च्या जोम्यांनी. तांणी आयकलें, तीं बसलीं आनी मिलाग्र घडली. जेजून कितें केलें? उंडो आनी मासळ्यो घेतल्यो आनीक आपलें मागणें केलें. देवाक आर्गां दिलीं. देवाक आर्गां दिवन ते उंडे मोडले आनी वांटले. जालें, मिलाग्र जाली. सगल्या लोकांक पावली. सगलो लोक दादोशी जालो ते उंडे आनी ती मासळी खावन. कितल्यो बास्केट बोल्ल्यो सगलें काबार जाल्या उपरांत चल आतां ते सगळे कुडके एकठांय करुया. डू नॉट वेस्ट एनी फूड. कितल्यो बोल्ल्यो? 12 बास्केट्स. आनी हे 50च्या जमांनी बसयल्ले देखून घडये बरे भाशेन सगळी मांडावळ जाली. कांयच गडबड ना, स्टॅम्पीड ना. इतलो लोक आसतनाय सगल्यांक पावता ते भाशेन तांणी वांटले. ऑर्गनायजेशन. आनी ऑर्गनायजेशन कित्याक जालें? लोकांन आपोस्तलांनी जें कितें सांगलेलें तें आयकलें.
जें कितें जेजून आपोस्तलांक सांगलोलें 50 जोम्यांनी बसयात तांणी आयकलें आनी बरे भाशेन जालें. आयज आमच्यो समोरमण्यो बरे भाशेन जातल्यो जाल्यार आयकूंक गरज आसा. आयकता काय आमी आमच्या संदेशकारांचें आयकता आमी आयकूंक तयार आसा भुरगीं. आवय बापूय संदेशकारांचें आयकूंक तयार आसात. डिसायपलांनी सांगलें तें आयकलें देखून सगळें मांडावळीन जालें आनी वयल्यान हे 12 करोड बरे भाशेन भरूंक जाले. आयज जरी तर आमच्यो समोरमण्यो बरे भाशेन जातल्यो जाल्यार जांकां जबाबदारी दिल्ली आसा तांचें आयकूंक गरजेचें. जायते फावटी आमच्यो फिलॉसॉफी आसात. आमकां एग्जामी आसा आमी कित्याक घेतलीं आमी कित्याक अशें करतलीं आनी अशें करना जाल्यार कितें जाता. फिलॉसॉफी जायती आसा आमचे लागीं. जाल्यार आपोस्तलांचें आयकलें मिलाग्र घडली. आयज आमच्या जिवितांनी मिलाग्र घडूंक भुरग्यांनो दिसाच्या दिसाक तुमकां सोयेक आसा. यू हॅव एन ऑपॉर्च्युनिटी एवरी डे. कित्याक दर दिसाक ह्या आल्ताराचेर स्वर्ग देंवता. हेवन कम्स टू अर्थ ऑन दीस ऑल्टर एवरी डे. ज्या कोणाक स्वर्ग पळोवपाक जायो भोगूंक जायो ह्याच भावार्थान यो वेळ काड मिसाचे भेटीन भाग घे. लिटल ली हाचे भाशेन घडये आमकां आतांच्या काळार हें मरण फावो जावचें ना. घडये जायत जाल्यार आमच्या भावार्थाचेर कोण आड वचपी येयले जाल्यार आमच्या सरकारान जांकां पदवी आसा घडये आमकां तोय सोयेक मेळत. पूण गरजेचें जेजू लागीं हो एकवट सदांच दवरूंक आनी तें करूंक आमकां ही मिसाची भेट आदार दिता. तर हे सुरवातेक आयज आमी आमचें दोतोनीचें वरस सुरू करता आसतना जण एकलो आमी बो करून भुरगीं सगलीं ह्या वेळार तुमी जेजूक सांगात कितें भाशेन करतलीं तुमी हें आख्खें वरसभर. कितले फावटी तुमकां क्लासीस बंक मारपाक जाय, कितले फावटी येयनासतना रावपाक जाय तें सांग. कितले फावटी येतलो तें सांगनाका. जरी तर तुका कारण आसा कितले फावटी येवपाक सोदना दोतनीक सांग जेजूक. आवय बापायनू भुरग्यांक सांगात कितले फावटी तुमी तजवीज करची ना तुमच्या भुरग्यांक दोतोनीक हाडपाक सांगात जेजूक. ह्या वेळार संदेशकारांनो सांगात जेजूक कितले फावटी तुमी क्लास तयार करनासतना येतलीं बेसनी टायमपास कांयच करूंक मेळूंक ना. चल सदांचें करपाक जाय वचोन एक लेसन दिता. प्रिपेर करनासतना कितले फावटी येतलीं जेजूक सांगात. आनी हें सगलें आमी आयज ह्या उंड्या आनी सोऱ्याचे भेटवणेन बाराबर जेजूक उबारतल्या. आनी आमकां जाय जाल्यार आनी देवाची खुशी जाल्यार जरी तर आमचें कितें वांकडें मन आसा तें आमचें बदल ट्रान्सफॉर्म कर आनी ह्या वर्साची दोतोन आमी बरे भाशेन करूंक भुरग्यांनी आवय बापायनी आनी संदेशकारांनी बाराबर मेळून ही दोतोन बरे भाशेन करून आमचो भावार्थ जिवंक आमी बरीं भुरगीं तयार करूंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ सगळीं आमचे हात जोडून बाराबर व्हडल्यान उच्चारुया. सत मानता देवा सुर पदवीदार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो आंकवार मरेतावन जल्मलो पोंस पिलातान ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सुर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी भावार्थान विस्वासान देवा मुखार दवरुया. आमच्या गौलीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या बोरवाशान चोलून त्रिएक देवा संबंदान वाडून आपले पोचेक बोरवाशाचे उत्तम नमुने जावन तांकां पवित्रतेचो आदार मागुयात. तुझ्या भुरग्याची मागणी
देश कारबार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी धर्मा मदें वेगळोचार करिना जावं, पूण सोमेस्तांक फावो जातेल्यो सवलत्यो उदार मोनान दिवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आमचो बोरवांसो देवाचेर दवरून आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं दुसऱ्या सोवे बोरवांशाची मनशां जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमी बोरवांशाची यात्रेकारां आमच्या कुटुंबांत वावराचे सुवातेर तशेंच समाजांत दुसऱ्यांक बोरवांशाची किरणां जावंक आमकां देवाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. ओगीच रावन तुमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरात ह्या वेळार. सर्गीच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी दयेन आयकून घे आनी तुजे कुशे परमणी ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. भेटवणे वेळार पवित्र पुस्तक. ह्या संवसारांत आमी सगळीं यात्रेकारां आमच्या जिविताची पोय कोत्ताना सगळे तरेचो अनुभव आमकां मेळटा. आमचे आपोणें जियेतना वायट तशें बऱ्या प्रस्नांक आमी फुडो करचो पडटा. कुशालकायेन आमची पोय कोत्ताना कांय निराशीपणाचे परिस्थितीक आमकां फुडो करचो पडटा. तेन्ना धीर सोडिना जावंक पूण बोरवांसो दितोल्या जिव्या देवाचें उतर आमी दिसा दिसपोटी वाचूंक आनी ताच्याच आदारान फुडलें पावल मारूंक आमचें मन आनी हावंडे ह्या पवित्र पुस्तका वरवीं बापाक उबारुया. दोतोनीचें अभ्यास पुस्तक. दर आयतारा भावार्थाची शिकवण घेवंक आनी जेजूचे वळखीन वाडूंक आमी दोतोनीक येता. जी शिकवण आमच्या संदेशकारां वरवीं आमकां मेळटा ती आमी ह्या अभ्यास पुस्तकाचेर बरोवन आमचो भावार्थ खोलावंक आनी जेजूच्या खोल बरवाशान जियेवंक आमचे आवडे ह्या अभ्यास पुस्तका वरवीं बापाक उबारुया. उंडो आनी सोरो. जेजू म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. जेजू दाखयता ती वाट तांकूंक आमकां जेजूचे अमोलीक मासा रोगतान बोरवोसो मेळटा.
जितले फावटी आमी मिसाचे भेटेन वो संस्कारनी वांटो घेता तितलेय फावटी आमी जेजूक शिवूंक आनी तांचे बरबोशान दुसऱ्यांचे हुस्क्यान जिवूंक आमचे आवडे ही कुणा वरवीं बापाक उबारुया. भेटेने वेळार गीत घेवया C20 पेज नंबर 36 C20. तुझ्या उदारपणात आमकां लायतो तुमी दिलान मनशाची वावरां तुझ्या उदारपणात आमकां लायतो दाखाचो सोरो तुका भेटयता दाखवालीन दिलान मनशाची वावरां म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाडून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवांचो उंडो आनी दाखांचो सोरो आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कोणयांचो एक उंडो आनी जायत्या दाखांचो एकूच सोरो आमी करून घेता तशें तीच जेजूची कूड आनी रोगोत घेतल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारान सासनाच्या देवा सर्व काड्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संवसार सरोपर्यान सोडवणेचो फोड आमकां मेळच्या जेजून आमकां आपल्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडून दवरलो. आपल्या धर्मदुतां बरोबर निमाण्या जेवणाक बसलेलो आसतना जेजून खोत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाकाणणेची बोली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुजे परचेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तरेन एकेच पृथ्वेच्या सगल्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रितीमोगान एकठायताय. देखून आमी तुजे कृपेची गोडसाण चाकून पुनर्जिवन जेजू सारकीं जावच्या ह्या विचित्र जेवणान वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां स्वर्गीच्या दुतां सांगाती प्रितुमेर निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Sorgin tuka soy Sorvesporaci navi tata soy Sorgin tuka soy
भुरग्यांनो, आवय बापायनो, संदेशकारांनो, खेरीत वेळ हो. आतां हांव उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. सगळीं आमी सगळे भक्तीन वांटो घेवया. आमकांच आनीक एक पावटी ह्या उंड्यांत आनी सोऱ्यांत, ह्या सिबोरींत आनी एक कालसीन आमी आमकांच घालुया. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगुटुया. पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा, सुरवंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आनीक एक पावटी जेजूक सांगुया, ह्या वर्साक आख्या वर्साक पवित्र मिसाचे भेटेक आनी दोतोनीक कसले एक्सक्यूज तुका जाय माग. दोतोनीक येयनासतना कितले पावटी रावपाक सोदता भुरग्यांनो सांगात. आवय बापायनो, कितले पावटी तुमी ह्या दोतोनीच्या वावराक मन दिनासतना रावपाक सोदतात सांगात. संदेशकारांनो, कितले पावटीक तुमी प्रिपेर करनासतना लेसन येतली सांगात. तरणाटी हांगासर आसात, ह्या आख्या वर्सभर मिसाचे भेटेक येतात तेन्ना भायर कितले पावटी वचपाक सोदतात, आंब्याच्या मुळान कितले पावटी बसपाक सोदतात. आनी हेंय बीन जेजूक ह्या वेळार सांगात ओगीच रावन. आनी आमची जण एकल्याची भेट खोत नासतली जावंक आनी देवाक मानता तसली जावंक जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया.
आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. क्रिस्मसा वेळार गायन घेवया. D28 पेज नंबर 62. D28. सगळे भक्तीन आमी ताका घेवया. जेजूक आमी आमचे जिबेर घेवंक जाता. जी कोण जिबेर घेतात ताणें आपलें तोंड उक्तें करून जीब भायर काडची. जी कोण हातार घेवंक सोदता तांणी उजवो हात दावो हात उजव्या हाताचेर दवरून दाव्या हाताचेर घेवन उजव्या हातान बरे भाशेन कुमन्याव घेवचो. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Oh
Gesù civitoce, salvi civitamce, oggi gloriava, tu ci chiria, mocia rotta, tu ci chiria, oggi gloriava, tu ci chiria, mocia rotta. Gesù civitoce, salvi civitamce, Gesù civitoce, salvi civitamce, ce bautizzati, variagama shara, upasta maskara, pranzo uscoporar, ce bautizzati, variagama shara, upasta maskara, pranzo uscoporar, Gesù civitoce, salvi Gesù civitoce, salvi civitamce, unit bogdan kitli, torum cepliat kitli, mocens caris torum, sorum torum consa, unit bogdan kitli, torum cepliat kitli, mocens caris torum, sorum tucrum moxa, Gesù civitoce, salvi civitamce, Gesù civitoce, salvi civitamce, Jiva rosto sorum, Pois bontat lotat, tata sorum haru, papa socihara, jiva rosto sorum, pois bontat lotat, tata sorum haru, papa socihara, Gesù civitoce, salvi Gesù civitoce, salvi civitamce, osce civit moce, condensat letuce, nocea cerna vorbi, aux duce sope, osce civit moce, condensat letuce, nocea cerna vorbi, aux duce sope, Gesù civitoce, salvi civitamce.
जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावता. प्रार्थुया. बापा, सासणांक तुज्या देवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरांवर त्या सुखाची सुफोड खुणां जेजूची ओमोदीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक तुवें बसयलोल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. भुरग्यांनो, आवय बापायनो, संदेशकारांनो, आयज जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची परब तुमकां सगल्यांक परबी. हॅपी फिस्ट. तशेंच परबीं सगल्या आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांक आनी संदेशकारांक आनी आवय बापायंक आयज तावन आमचें दोतोनीचें वर्स सुरू जाता. तर दोतोनीच्या वर्साची आयज आमी उक्तावणी करता आसतना ही लिटरची सेवा दवरून बरे भाशेन तुमी घडोवन हाडलो आनी बरी तयारी केली देखून तुमकां म्हजी शाबासकी. आनी आख्या वर्सभर हे भाशेन पवित्र लिटरची जी आसा, पवित्र सेवा धर्म आसा, तो बरे भाशेन तुमी घडोवन हाडटली आनी तातूंत बरे भाशेन भाग घेतली म्हूण हांव रावतां. आतां आमी सोंपता आसतना आमी आमच्या संदेशकारांक तांच्या हातान तांची जुट्टी दिवपाची एक खुणां कशी तांच्या हातान तांच्यो फायली दितल्यो आनी ती आपल्या वर्गान त्या उपरांत वेतली. आवय बापायनो, दोतोनीच्या वावराक तुमची गरज. तुमचे विरेत हो दोतोनीचो वावर मुखार वचूंक जायना. भोव करून तुमच्या भुरग्यांक दोतोनीक हाडूंक, तांची खबर घेवंक, तांची वासपूस करूंक, संदेशकारां लागींनूय उलोवन तुमची भुरगीं कशे भाशेन दोतोनीच्या वर्गान आसात, कितें करतात हाची खबर घेयात. हो एक इंट्रस्ट जरी तर आमी सगल्यांनी आवय बापायनी दाखयलो जाल्यार आमची संदेशकारांय आनिकूय उमेदीन वावर करूंक पावतली आनी तुमच्या भुरग्यांक ही आकारणी आनिकूय बरे भाशेन मेळटली. तर आमी सगळीं बाराबर मेळून हो दोतोनीचो वावर ह्या वर्साक करुया आनी आमचो दोतोनीचो वावर बरे भाशेन जावन आमच्या ह्या दोतोनीच्या वावरांतलीं भुरगीं जीं भायर सरतात तीं जेजूक गोवाय दिवपी खरें गोवाय जावंक आमी हो एक प्रयत्न सगल्यांनी करचो. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 19,500 रुपया, दाबोलीं कपेलान 820 रुपया, सगळे मेळून 30,320 रुपया. फुडलो आयतार साद्या काळाचो 13वो आयतार, पयले मीस 6:45 वाजता मांडावळ करूंक सेंट पिटर समुदाय वालीस सायड, दुसरे मीस 8:30 वाजता मांडावळ करूंक लिजन ऑफ मॅरी. भोव पवित्र संस्काराची भोजवण बुधवारा दिसाक सांजेर परतून आतां सुरू जाता. सांजेर 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. जाता ते भाशेन आमी येवन सगल्यांनी वांटो घेवया. तशेंच शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वाजता आनी त्या उपरांत मीस. आयताराचे मीस सोनवारा दिसा सांजेर 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस इगोर्जेन आनी दाबोलीं सांताक्रूज कपेलान सांजेर 6:30 वाजता. आतां ही परब जाल्या उपरांत आमी 2 परबो करतले वता. एक सांज जोवांची परब 24 तारखेर जुनाचे आनी त्या उपरांत 27वेर जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब. 24 तारखेर सकाळीं 7 वाजता सांजोवांचे परबेचें मीस जातलें. जाता ते भाशेन आमी सगल्यांनी ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. भोव करून जीं कोण सांजे वेळार वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनी वांटो घेतलीं सकाळीं मिसाचे भेटेन जावन बरे भाशेन सुरवात करुया आनीक हे मिसाचे भेटेन आमी देवाक आर्गां दिवया. सांजेच्या वेळार 400 वर्सांची समारंभणी आमी करता आसतना दाबोलीं सॅक्टर आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यां बराबर एक जावन इगोर्जे लागीं सांजेर 3 वाजता सुरू करून सांज जोवांचे परबेचो कल्चरल इव्हेंट करतात. तर तुमी सगल्यांनी येवपाक तुमकां आमंत्रण.
वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज आसात. 3 वाजता भुरग्यांक खेरीत भाशेन सुरू जाता वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट, आनी त्याच बरोबर स्वीट डिश मेकिंग कॉम्पिटिशन जें आसा. तुमच्यो ज्यो स्वीट डिशीस आसात त्यो तुमी 3 वाजता हाडच्यो इगोर्जे लागीं. आनी त्या उपरांत 4 वाजता आमचे भायले कार्यक्रम सुरू जातले. तर सगल्यांनी आमी बरे भाशेन येवया. आनीक हे आमचे ऑर्गनायजर्स आसात दाबोली सॅक्टर, तशेंच आमचे पॅरिश यूथ, तांकां आमी जाता ते भाशेन सहकार दिवया, ती सांगतात ते भाशेन करुया. तशेंच हें सगलें करपाक तांकां दुडवांचीय गरज पडटली, देखून एपिल्स भायर काडलेले आसात. तशेंच आतां हें मीस जाल्या उपरांत आमची तरणाटीं आपलें बॉक्स कंट्रिब्युशन बॉक्स घेवन भायर उबीं आसतलीं. उदार मनान तुमी तांकां आदार करचो. तशेंच 24 तारखेर तावन भोव पवित्र काळजाची परबेक त्रिदूम सुरू जाता. 24, 25 आनी 26 तारखेर त्रिदूम जातलो सकाळीं 7 वाजता मिसाचेर, आनी परबेचें मीस 27 सकाळीं 7 वाजता. खेरीत मीस 28 तारखेर 8 वाजता सकाळच्या लॉरेन्स लुकास हाच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून. भाव भयणीनो, ह्या आख्खें 400 वर्सांची आमी समरमणी करता आसतना तुमी बरे भाशेन भाग घेतला, देखून तुमकां हांव शाबासकी दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. जें कितें आमी तुमचे मुखार दवरलां तें तुमी बरे भाशेन मानून घेतलां आनी तातूंत भागूय घेतला. भोव करून आमची भावार्थाची दिवटी जी आमी पेटयता, एक दिसाक एक फामील तुमी सगल्या गोरब्यांनी कुटुंबांनी वांटो घेतला. समजता ही जी एक सिंपल एक्टिविटी तुमी केल्ली ते तुमकां एक भावार्थाची करणी जाल्या म्हूण तुमच्या गोरब्यांकूय आशिर्वाद जाला म्हूण समजता. आमच्यो सगल्यो फामिली आतां काबार जाल्यो. आनीक एक वीक, आनीक एक सुमान आमच्यो फामिली चलतल्यो. त्या उपरांत ओपन आसा. तुमच्या मदल्या कोणाकूय जरी तर परतून तुमच्या गोराब्याक येवन ही दिवली पेटोवपाक जाय, खेरीत मागणें तुमच्या कुटुंबा पासत करूंक जाय जाल्यार तुमचीं नांवां तुमच्या फिरगोज गोवडीक सभेच्या वांगड्या लागीं दिवची. दॅट यू आर विलींग टू कम एंड यू वॉन्ट एनादर डे, जाल्यार जीं कोण आपलीं नांवां दिता तांकां आमी परतून घालतल्या. वो तुमचीं नांवां तुमी आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान नेटी लागीं डायरेक्टूय दिवंक जाता. जरी तर कोण दुसऱ्या गांवचो आसा, आमच्या गांवचो न्हू, आमचे फिरगोजींतली न्हय, पूण तांकांय जरी तर तातूंत वांटो घेवपाक जाय, घडये तुमची सोयरीं, तुमचीं इश्ट मित्रां, तांकांय सांगात आमी कितें केलां हें आख्खें वर्सभर. आनी जरी तर तांकां खुशी आसा जाल्यार सकाळीं मिसाचे भेटेन कुटुंब कशें येवन तांणी आशिर्वाद घेवं येता आनीक ही भावार्थाची दिवटी पेटोवपाक आमचे बरोबर एक जावं येता. तर तुमी ही खबर तुमच्या सोयऱ्यांक आनी तुमच्या इश्टा मित्रांक शेजाऱ्यांक कळोवची. तशेंच जुलायाच्या म्हयन्यान 400 वर्सांची समरमणेची आपली एक्टिविटी रेजिना मुंदी सॅक्टर करता सृश्टी उत्सव. तर हो सृश्टी उत्सव करता आसतना एक फंड रेजर कशें 2 आयतार व 2 विकेंड्स ते कॅन्टीन्स घडून हाडटले. 28 तारखेर आनी 29 तारखेर जुनाचे. 28 तारखेर इंग्लीज मीस जाल्या उपरांत आनी 29 तारखेर सकाळीं दोनूय मिसान जाल्या उपरांत तांचे कॅन्टीन आसतले. तशें 5 तारखेर आनी 6 तारखेर. आनी ह्या कॅन्टिनान बरी बरी डिशीस ते करून हाडटले. त्याच बरोबर टी-शर्ट्स फॉर सेल आसतले. हे टी-शर्ट्स खेरीत भाशेन नेचराची थीम घेवन प्रिंट केल्ले खेरीत टी-शर्ट्स ते तुमी घेवंक येता आसतना तुमच्या बोळसामा शैलीशीन जोड करून तुमी येवची. गुगल पेयाचेरूय बीन ते पेमेंट्स घेतले. म्हणटच ह्या तांच्या फंड रेजराक तयारी, तांच्या सृश्टी उत्सवाक तयारी करूंक तुमी तांकां आदार दिवचो. पंचायतीची कळवणी ऑर्डिनरी ग्राम सभा आयज 9:30 वाजता अजेंडा नोटीस बोर्डार घातलेलो आसा. जाता तांणी वचून ह्या ग्राम सभेन वांटो घेवचो आनी तुमचे मुद्दे मुखार मांडचे. गोवडीक चीट आमच्या बिस्प साहेबान आमकां बरयल्ली आसा. 2025-2026 ह्या गोवडीक वर्साक तुमकां कोणाकूय हाच्यो कॉपी जाय जाल्यार आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान त्यो आमी हाडलेल्यो आसा. ताचें मोल फकत 20 रुपया. 20 रुपया हात्या गरजेचें न्हू, पूण ही गोवडीक चीट आमच्या बिस्पाची ती आमी वाचूंक गरजेची. तर तुमी मुखार येवचें आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान तावन तुमी तुमची ही प्रती घेवची.
निमणो आशिर्वाद जावचे आदी आमची संदेशकारां आयज आपलो ओथ घेतली आख्खें वरसभर ही दोतोन बरे भाशेन शिकोवंक मागता. सगळ्या संदेशकारां लागीं उबी रावंक मुखार येवंक आमी सगळीं बसूनच रावया आनी ह्या वेळार ह्या आमच्या संदेशकारां पासत मागुया. भुरग्यांनो मागात तुमच्या ह्या संदेशकारां पासत, आवय बापायनो तुमच्या ह्या संदेशकारां पासत मागात. तुमचीं भुरगीं तांच्या हातान आख्खें वरस ही दोतोन शिकतलीं, तांची तयारी करतलीं. तांचे पासत ह्या वेळार रोगीच रावन मागुया. सगळ्या संदेशकारांनी आपलो उजवो हात पास्काचे वाते वाटेन दवरचो. एक्सटेंड युअर रायट हँड. मोगाळा जेजू, ह्या दोतोनीच्या वर्सा म्हज्या हातान घातलोल्या दोतोनीच्या भुरग्यांक तुजे वळखीन वाडूंक एक व्हड जबाबदारी म्हूण हांव वळखून घेतां. बोरवोसो आमकां फटयना. ही धीर दितेली आनी नवे उमेदीन भरतेली उतरां मनान दवरून ल्हानविकायेन, खालतीकायेन आनी सेवेच्या मनान म्हज्या बरोबरच्या संदेशकारां आनी भुरग्यां सोबें हांव जिवंक वावुरतलो. भुरग्यांक तुजे सोबें आकारून हाडूंक म्हजी जबाबदारी पाळटना पयलो हांव म्हज्याच भावार्थाची आकारणी चालू दवरूंक फावो ते उपाय घेतलो. बरे भाशेन आनी उमेदीन म्हजे पाठ तयार करून भुरग्यांक खोलायेन तुजी वळख दिवंक वावुरतलो. म्हज्या जिविताचे बरे देखींतल्यान म्हज्या क्रिस्ती भावार्थाची गोवायकी म्हज्या जिवितान, कुटुंबान, समुदायान आनी दोतोनीच्या वर्गान दिवंक हांव वावुरतलो म्हूण हांव सोबे माजार तुका भास दितां. आमेन. ही तांची भासावणी देवा मुखार आमी मानून घेता आनी ही तांची भासावणी देवाक आमी ओंपता आसतना देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया सगळीं. बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांची भासावणी तूं मानून घे आनी तांचो वावर आमच्या भुरग्यां पासत करूंक आख्खें वरसभर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तांकां भर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत सगळ्या भुरग्यांनी आसा थंयच बसून रावची. आमी एक एक संदेशकाराक ताची फायल दिवन मुखार धाडटा तेन्ना तुमी तांचे बराबर वेचें. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. F21 page number 95 F21. Cividacia,
संवसारान आमी वचूंक जाय एका मोलाक आनी भावार्थान सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या सोंसनाच्या जिविता वाटेन आमकां सांबाळ दवर दोनिया मोगान आनी भावार्थान सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या सोंसनाच्या जिविता वाटेन तूं आमकां सांबाळ दवर दोनिया सगळीं भुरगीं